मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. बसला आता आम्ही ब्रेकफास्ट करपाक. आई तसा पोळे काल पीठ वाटलेलें न्ही, पोळे आणि बटाट्याची भाजी आणि कालाची चटणी केल्ली आहा गे. कालाची चटणी केलेली न्ही तेका पातळ पोळ्या लागून ते आहा चटणी. पोळे करता, च्या पिता. आतां वचून म्हाका डॅल्फिनोजा नुस्तें बी हाडपाक आनी थोडे भाजी बीन सोंपले. भाजी ना, थोडे दाळ बी सगळें सोंपले, कांयच ना. थोडेच बॅटरनी काडून मीठ घातला आनी थोडे दवरल्या भितर. सो आयज इशू काकू पोळे दितले हांव. सो आतां हांगा आसा भाजी आनी पोळे. आयज भाजी मातशें बरें जाला. ते केन्ना केन्ना बटाट न्ही ते बरें येयना. काल हांगच्यानूच हाडलेले. बरें जाला भाजी. ऋतुका लायक. ऋतू घरा खायना भाजी बीन केल्यार. स्कुलान आतां घालून दिलें न्ही टिफिनाक, खाता तो भाजी बीन. सो इशू उठोवंक ना. ती आतां येतली हावज हेल्पर. विश्वासा म्हटलें बेगीन ना आनी रेडी जा म्हटलें. च्या पिना? फाल्यां येता? सांग गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग. म्हाका म्हणटा बेगिना रेडी जा या खंय. म्हाका आयज तकली दुखपा लागला. आयज न्ही सगळें जावंक ना. आतां दोनदा उठलो तो दूध पिवपाक. म्हणजे ना या दोनदा उठलो तो. सगळें न्ही सगळें जावं ना. तकली दुखपा लागला. एक सायडूच दुखपा लागला. हां दोळ्यांतल्यान दुकां येता पळय न्ही, हो सायडूच दुखपा लागला. आई म्हणटा वचना गो सांबाळपाक. आयज शू फ्री आसा. फ्री आसतना वचपाचें. मागीर फाल्यां या म्हटलें तरी जायना तें. ताका लागून सो वचून येता. तकली दुखपाची टॅबलेट घेता हांव. जायना म्हाका वचपाक. तो उठ्ठलो बीन तेजें सगळें करूंक जाय. आवय तो आनी आतां एक जाग्यार बसना. एक जाग्यार तकली धाडयतात आंगात. काल 2 कडेन तकली धाडोवन घेतल्या हाणें. भिंती कडेन अरे घे तरी जिनार. भिंती कडेन वयता आनी आनीक फुडें वयता. फुडें भिंत आमकां कळना तो आनीक फुडें वयता. मागीर तकली धाडोवन घेता. घे शिना भितर म्हाका. सो अशें आतां आनी सांगूच तुका. ते आर्टिफिशियल पानां काडटा ओडून तोंडाक घालता. खूब काम करता. सकयल हांव कितें घालता. ते मॅट आहा पळय, मॅटाच्या वयनी चिरमुरे बी घालता खाव म्हूण. ते खायना. ते मॅट आहा पळय, ते मॅट अशें हातींतल्यान ओडून काडटा. वयले पेपर ओडून काडटा आनी ते तोंडाक घालता. कितें सांगपाचें कांयच कळना. आतां ताका खूब डिफिकल्ट येता हँडल करपाक. फूल उडोवंक चला हा रेडी जाता आनी मागीर भायर सरता. चल गुड मॉर्निंग म्हण. पळय उठलो. कोण रे? गुड मॉर्निंग म्हण रे. तो तिकाच पळयता. शिकाक रेडी केले हांवें. पोळे, खजूर आनी दूद. तो मम्मी खावयतली. हाका टायम जालो खंय बेगिना बेगीन या खंय. घे आमी वचून येता. घे पोळे खा. पोळे केला आई. खंय वयता? काल ताका न्यू टॉय दिले. आमचे सकयल रावता डॉक्टर तुषार. हांवें काडूंक ना ते बॉक्स. हय दवरला हांवें. खेळ म्हटलें अशें. कितें रे? घे यो 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 यो. टायम वेस्ट करनाका. हां यो चल. खंय वयता? धांवता पळय कसो. चल या दिशी ना. या येता आमी. टाटा ऋत्विक. इस वीक आमी भायर बी येयले न्ही हू हू करता आनी पळयत रावता. चल एक क्रोसीन टॅबलेट घेतले हांवें. आनी हें तकली न्ही दुखले न्ही म्हाका न्ही सोंसपाक जायना. आनी मागीर कांयच काम जायना. आनी बाबू आसल्यार विचारपा नाका. पयलीं ती न्हिदोंक मेळटालें. तकली दुखल्यार अशें ना. आतां खंय न्हिदोंक मेळटा. घेतलें हांवें टॅबलेट. सो पयलीं नुस्त्याचें हेका अटॅक करया. नुस्तें पयलीं घेता मागीर बाकीचें सामान न्ही मागीर घेता. यो बांगडे खूब मोठे आहा. ठीक आहे.
फ्रेश ना ते ना बघ ना फ्रेश ना ते इथं लागतं बघ आहे ना सो झाले आमचे सगळे सामान मी घेतले म्हाका हांगासर न्ही पालक आयज फ्रेश मेळ्ळे सो शिव आतां कामां वचूंक जाय खंय म्हटलें चल घेतले बेगिना बेगिना भायर सरले ओके चला घराचो मेळटा तुमकां सो जे बाबू नाळेले सामान बीन न्ही हांगाच दवरलां ताका पयलीं न्हांवपाक जाय हांव आयलें न्ही तो हें जाता ताका पयलीं न्हांवपाक जाय आतां बसलें हांगासर आयज पिंक जाला न्हू रे आतां टेंशन ना आतां हांगा मातसो बसतलो एक 10 मिनट असो खेळटलो मागीर रडटलो न्हिदपाक काय ना तुजी खबरी सांगता हय न्हांवपाक जाय म्हणून काय नुस्तें बिस्तें बॅग म्हणजे सामान काडूंकूच ना भायर ताका पयलीं न्हांवपाक घातलें आई थंय सोय कांदता सो म्हटलें फक्त म्हाका सुंगटां मात सोलूंक जाय सुंगटां हांव जस्ट थोडेशें करता गे हां सुंगटां आयज सुंगटाचें हुमण करता आनी आयच्या पुरताकूच सुंगटां उजरयतले सगळें करचें ना कल्ली आनी शिव कल्ली खायना म्हणून ताका मोरी कट केलेले पिसीस आसलेले मोरी हाडला आनी मोठे मोठे खुबे दिसता म्हाका ते खुबे ते हय तिसऱ्यो बरें 120 रुपीज किलो व्हरपा आलो 15-20 येवपा लागले 1 किलो सो हांवें 2 किलो हाडले कित्याक रितिकाक न्ही हांवें सुंगटां बीन कांय हाडूंक ना फ्राय डेली सुंगटांच तो खाता ताका सुंगटां बरें न्ही तर मागीर तिसऱ्यो न्ही आयज फ्राय करतलें हांव एक डिफरंट मसाला करता आनी तिसऱ्यो फ्राय करतलो ओके दाखयता तुमकां तो ओग्गी हांव सगळें नुस्तें काडून घेता दाखयता तुमकां करली आमकां म्हाका ना एक ओके सगळें नुस्तें काडून घेता ते क्लीन करता चला सो आई हांगा मसालो रेडी करता सुंगटाच्या हुमणाक हें दाखयता तुमकां हे पळयात मोरी आनी कल्ली शिव खायना न्ही कल्ली ताका लागून आनी हे पळयात तिसऱ्यो कितले मोठे मोठे आनी हे सुंगटां न्ही बारीक हाजें हुमण करतलें जस्ट थोडेशें उजरतलें हांव सगळें उजरचें ना सो हांगासर पळयात तिसऱ्यो न्ही बरे सायजीन बरें मोठे आहा मांसूय बरें आहा सो हेका सगळें आतां म्हाका मसाला लावंक जाय कल्लीक बी सो आयज न्ही मातशें हांव डिफरंट करता मसाला सो नॉर्मली आई करता तशेंच पण आयज मातशें डिफरंट ग्रीन पेस्ट घालून सो दाखयता तुमकां सो अशें एकदां तुमी न्ही ट्राय करा नुस्तें फ्राय करपाक नुस्तें किंवा चिकन खूब बरें लागता सो हांगासर न्ही हांवें कोथमीर घेतला एक ग्रीन चिली घेता आनी आपणें आलें सॉरी लसूण एक 7-8 लसूण मागीर थोडेशें आलें घातला हळदीचो पिठो घालता सो आतां घालता हांव चिली पावडर हांगा 2 भशेन घातला हांवें एक घरा केल्लो मसालो चिली पावडर आनी एवरेस्ट तो घालता सो एक घालता हांव लेमन क्यूब मीठ घालता एज पर द टेस्ट आनी थोडेशें उदक घालून न्ही हें बरें वांटून घेता जस्ट थोडेशें उदक घालता हांव आनी आतां आमकां न्ही बरें वांटून घेवंक जाय सो हांगासर पळयात आमचो मसाला रेडी अशें तुमी न्ही करून नुस्तें चिकनाक लावन फ्राय करात खूब बरें लागता सो हें पळयात दाखयता तुमकां हांव न्ही मसाला न्ही मातशें लायट लायता कित्याक खबर आहा चड दाट लायलें न्ही मागीर रितीक खावचो ना अशें ताका लावपाचें आनी सांगता तुमकां आमी आतां मसाला वाटलो पळय वाटून न्ही थोडसो कांदो बारीक चॉप करून घालपाचें म्हाका विसरलें ऑलरेडी लायलें हांवें म्हाका याद येयलें कित्याक मातसो बरो जाता सो अशें लावन घेवपाचें मागीर रवो लावन फ्राय करपाचें आयज दिसलें म्हण हाडलें हांवें खूब लायक बरें व्हडलें आहा बरें रितीक खातलो फक्त सुंगटां हाड म्हणटा फक्त तेच खावन वाज येता सगळो मसाला लावन घेता तुका कितें बेगीन वचूंक जाय ना असो टायम आसा जालें फ्राय करता ओके सो नुस्त्याक न्ही मातशें मसालो लावन दवरला आतां इशूकाक करता हांव खिचडी आनी तुका सांगू पालक न्ही ते ऑर्गेनीक आं ते आसलेले पालक सगळें सुकलेले हांवें घेवंक ना आनी इशूकाक सामकें बेस्ट म्हाका पालक मेवलें सो तेका आयज खिचडी डेली आतां खिचडीच करता आयज पालक घालतले बीटरूट घालतले धाकटोसो आनी कॅरेट घालतले आनी मूंग दाल कळ्ळें तूर दाळ चड घालना कित्याक तूर दाळ मातशें गॅस्ट्रीक खंय आयलो हाय म्हण फाल्यां हेंचो मिनी स्पोर्ट्स डे काल खंय तेंचे पयर खंय तेंचें हें आसलेलें रनिंग रेस हितून तो फर्स्ट येयलो सिलेक्टेड हो सिलेक्ट जालो हो फर्स्ट येयलो खंय हो धांवपाक न्ही एकदम फास्ट शिना तूं उठलो एनर्जी ड्रिंक फोन जाय आज हाडटा कितें पिवपाक एनर्जी ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक हाडटा खंय पिवपाक घरा उदीक पी एनर्जी बरें येता पोट भरून जेव एनर्जी येता एनर्जी ड्रिंक पिल्यार एनर्जी येता खंय चल नाच 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 तर तुका दाखयता पालक पेता सामकें बरें आहा चिंतलेलें की थोडेशें पालक पकोडा बी करूंक जाय पालकाची भजी अशी ना बरें आहा पालक
करूंक जाय केन्ना करतले आणि खाल्ला हां आणि खाल्ला म्हणा हांवें खाला पण ते पानां बरी आसा तेजी पानां बरी आसा दाखयता तुमकां बरें आसा हे पळयात अशें फुल अशें पान तो उठलो गाड शिनात हे पळयात सो तो म्हटलें चल ताका चड लागना रे ती शिका जस्ट थोडेशें घालता हांव पान आनी तशें उरतले पिड्ड्यार जातले न्ही पळयता एक बरेशे पकोडा बीन करता हे पळयात बरें आहा पान सामकें सो हांगासर प्राय इशुका खिचडी मिक्स वेजीस बीटरूट पालक मागीर एक लसूण घालूंक जाय आं गॅसीक बरें तें आनी जस्ट थोडेशें हांवें घातला जिरा हळदीचो पिठो आनी रायस आनी मूंग दाळ घेतला आनी कॅरट घेतला सो हितून उदक घालता आनी एक 2-3 सिटी काडटले मागीर जेन्ना ताका मातशें मिक्सरान ताका प्युरी करना हांव कोर्सली अशें वांटून घेता मागीर हें कितें थोडेशें घी घालता आनी ताका खावयता सो म्हाका न्ही आतां इशुका लागून एक ऑर्डर करूंक जाय ताका तुमकां हें चॉपर आसता पळय चॉपर हें असलें म्हाका ऑर्डर करूंक जाय कित्याक मिक्सरान तें घालप बरें ना न्ही सो ताका लागून हितून आहा मेळ्ळे हितून हांवें कांदे बीन एक यूज केला सो मातशें कांद्याचो बीन स्मेल येता सो म्हाका एक इशुकाक असले एक पिजनाची एक सेपरेटली ऑर्डर करूंक जाय सो हितून घालून न्ही ताका चॉप करपाचें सो बारीक चड फायन जावचें ना बारीक बारीक पीसीस उरतले ताका लागून सेपरेट ऑर्डर करतले मागीर तेन्ना ते ऑर्डर करता येतले पळय मागीर हांव मिक्सरान बी घालचें ना हितूनच ताका घालून दितलें हांव रितीक म्हाका घाल खंय आपण व्हिडिओ काडटा खंय जालें थंडी कमी पडली आता आनी घालून की फायदो बरें आहा कितले पडले का हांवें तुका म्हटलेलें न्ही 250 का हांवें म्हटलेलें न्ही फावंटन बी घेतले म्हणून फावंटन तर नासलेले बरे वरायटी म्हणजे डिफरंट आसलेले एकूच भशेन आसलेले आनी व्हडले व्हडले आसलेले म्हण हांवें घेवंक ना हांवें आतां पळोवंक जाय नेक्स्ट टायम केन्ना तरी मेळ्ळा म्हाका घेवंक जाय एक फावंटन मी एक फ्राय करता कुबे अशें फ्राय करपाचें ताका अशें रवो लावपाचें रवो लावून ताका फ्राय करून घेवपाचें तूं घातलो मरे घातलो इतले व्हडले व्हडले घातलो सो इश्यूक आतां बसपा लागलो ये इश्यूक आतां बसलो कॉंग्रॅच्युलेशन हो पळय हांगा सेलिब्रेशन म्हाका दिसता 10 मिनटां जाली न्ही 10-15 मिनटां जाली असो बसून आसा सो आज तुमकां दाखयता हांव पळय इश्वीक फर्स्ट आतां बसोंक लागलो इश्वीक आतां बसलो कळ्ळें पळय तरी केन्ना बसलो तो हांवें पळोवंकूच ना हांव बिजी आसलें किचनान मी आज झुकून पयलें म्हटलें चल एक कॅप्चर करया म्हटलें तुमकांय शेअर करया इश्वीक बसलो न्हू बसला तूं हो जाल्यार आतां व्हडलो तूं बसलो तो आतां आनी खूब काम करतलो हो बसलो खंय तूं बसतलो जाल्यार केन्ना बसलो तो ऋतीक निशनाथ होय पळय आतां बसता ये फाटी पडना पळय तो सगळ्यांक सांग आपण बसलो म्हणून सांग आं सांग मरे हांव बसलो शिव बसलो ताका हांगा प्रोटेक्ट करपाक आणि कितें पडले वगैरे हय आपण बसलो इस्वीक डार्लिंग इस्वीक होय आ बसलो न्ही ये टायम जालो 4:30 जाली हो न्हिदात ना सो जेली बिली आनी कपड्याचे रास पडला ते पळयात कपड्याचे रास पडला सगळे सुकलेले कपडे काडले आनी आतां फोल्ड करूंक जाय ऋतुजे आत्तां येयले ट्युशनांतल्यान एका आतां न्हीद घालता न्हिदाच ना आनी हांवें तो वदर क्लीप घातलेलो पळय तो आतां इश्वीक न्ही आतां बसता आपुणूच असो उठ्ठा आनी बसता उठ्ठाना मातसो पडटा मागीर एकदां बसलो न्ही मातसो बसता आतां तो म्हटलें तो पयर तो बसलो न्ही मागीर हांवें म्हटलें व्हिडिओ काडले हांवें तुमकां दाखोवया म्हटलें सो आतां इश्वीक बसोंक लागलो न्हू इश्वीक आतां न्हीद बेगिना 4:30 जाली आयज सामको लेट जालो ओके हो हांगा न्हिदना करता न्हिदना 4:30 जाली न्हीद बेगिना ओके हे तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर